बुधवारा साळगाव वाठारातल्या सिल्वर रॉक विलाच्या स्विमिंग पूलात बुडून 3 वर्षाच्या व्योम जयेश राऊत या मुंबईच्या भुरग्याक मरण आयले। राऊत हे मुंबईसान गोंयांत भोंवडी खातीर आयिल्ले। राऊत आनी फामिली साळगावांतल्या सिल्वर रॉक विलात रावताली। बुधवारा सांजे परतून मुंबई वचपाची आशिल्ली, देखून राऊत हे विलाच्या दारार उबे रावन पर्यटक टॅक्सी चालका कडेन फोनार उलयताले। व्योमाचो हात ताच्या हातांत आशिल्लो, मात मदींच ताणें हात सोडलो आनी नाच जालो। 4 ते 5 मिनटां फोनार उलोवन जातकीच राऊत हांच्या लक्षात आयलें की व्योम तांच्या कुशीक ना, देखून ताचो सोद घेतालो तेन्ना तो विलात आशिल्ल्या स्विमींग पूलात पडिल्लो दिश्टी पडलो। उपरांत ताका भायर काडून लागसाच्या हॉस्पिटलांत दाखल केलो, तेन्ना ताका मरण आयिल्ल्याचे दोतोरांनी कळीत केलें। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून घडणुकेचो पंचनामो केलो। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। महाराष्ट्राचे कपल सो ते ह्या हॉटेलान रावताले हांगासर गेस्ट हावसाचे तितून रावताले म्हणटकच ते गाडी येतली म्हणून ते रावले आनी तो भुरगो ते बापायचे हांवें आयकलां ते प्रमाणे भुरगो भितर बापायच्या हातीक धरून आसलो खंय आनी सडनलीच तो भुरगो हात सोडून गेलो आनी तो आपलो फोनार आहलो, कोण तो आमचो गेस्ट आहलो तो फोनार आहलो। सो तो भुरगो चुकोन स्विमींग पुलाचेर पावलो आनी तो स्विमींग पुलान व्हर उबो रावलो, तो स्लीप जावन कितें तरी पडलो दिसता आनी मागीर तेजे थिंगासर हेंचें कांय लक्षात ना थिंगासर। ओके, आनी तो भुरगो मागीर थंयसर तेजे लेट पावली, ते काडटा म्हणसर तितल्या म्हणसर चड लेट जाली, ती धांवल्या मागीर धांवन घेवन ती 2 व्हिलराचेर कितें घेवन गेली, 2 व्हिलराचेर भायर गेली आनी हेल्थान येले उपरांत हांवें आयकलां ते हिसकोन मागीर ते हेल्थान येयला थिंगासर तेका डिक्लेअर जालो की तो डॅड म्हणून। स्नेहा असोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।